देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 14 वोळ 22 ते 36 आणि रोखडेच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसोर जेजून शिसांक होड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातूच पर्यान तो थंय एकलोच आसलो. होड्डे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले कित्याक परते वारें मारतालें. फांत्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सुरशीं आयलो आनी तांकां दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कोडे उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाका. पेद्रून पोतीपाड करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजें सुरशें हांव येसोय कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवन जेजू सुरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावात्याच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्यांत चडटात म्हणसोर वारें थांबलें. होड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.